पर्वरे 2140 स्क्वेअर मीटर जमनीचेर आंबेडकर भवनाचो फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर बुन्यादी फातर घालतले। सरकाराकडल्यान हे खातीर 10 कोटी मंजूर जाल्यात म्हण मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या। भारताचो संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या 134व्या जयंती निमतान जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो। आमच्या सिद्धेश पेडणेकर हाच्या लिडरशिपीच्या सकयल तुमच्या सगळ्या पदाधिकारी म्हाका येवन मेळ्ळे आणि तांच्यांनी 2 डिमांड घातलेले। तेजो एक डिमांड आमी खूब वर्सां म्हणजे म्हाकाय वायट दिसतालें फाटली 4-5 वर्सां हांव फक्त भाशण करतालो की तुमकां जागा दिता पण आज म्हाका भाशण करता आसतना सांगपाक खूब खोस भोगता की तुमकां बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधाना खातीर 2140 स्क्वेअर मीटर जागा तुमकां पर्वरेंत जाय आशिल्ली। ती पर्वरेंतली जागा सरकारान आज एलोकेट केला आणि ताच्या खातीर 10 कोटीचो फंड्स वो सुद्धा एलोकेट केला। आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर फाटली 2 वर्सां कंटिन्युअसली तुमच्या समाजाचो आंबेडकर भवन जावचो म्हणून म्हाका दिसता दर 8 दिसा एकदा तरी मिटींग घेतले किंवा एकदा तरी म्हाका विचारताले ते जागेचे खंय पावला आपल्याक बांदपाक जाय। पण आता खात्रीनिशी सांगता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर फाउंडेशन स्टोन घालून ते भवन बांदपा खातीर चालू करतले आणि तांच्या आमच्या ह्याच टेन्युअरात ते भवन हे पुराय जातले। त्या भवनाचे उक्तावण करपाक सुद्धा आम्ही सगळे जाण मुजरत हजर रावतले। त्या भवनात तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे समाजा खातीर असलेल्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे आमी जेका म्हणटा की हॉस्टेल फॅसिलिटी आसत, हॉल फॅसिलिटी आसत किंवा जेका स्किलिंग आणि रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे जे आसा ते वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज त्या आंबेडकर भवनात आमी सुरू करपाची आमची योजना आसा। जाल्यार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान आंबेडकर भवना खातीर जागो आणि निधी दिल्ले खातीर मुख्यमंत्र्याचे उपकार ठेयल्यात। आमचे स्वप्न जे म्हणतात की आंबेडकर भवन हे गोंयान भितर रावचे जाणे करून त्या आंबेडकर भवनाच्या सावले खाली त्या व्हडल्या अशा भवना खाली आमच्या भुरग्याचो फुडार आमी चिंतपाक शकतले। आमकां ते सदांच याद दाखयतले की आंबेडकर भवन हे जावपाक जाय म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आयज आंबेडकर भवना खातीर लागपी जाग्याचे जे सनद आसा जे प्लॉटाचे अधिकार आसात ते आयज करपा खातीर ताणी एक हे हाडिल्ले आसा आणि माननीय मंत्री हे आयज सोशल वेलफेअराक ही जमीन सुपूर्द करतले। प्रुडंटा खातीर चेतन गावस।